उगडास दवर हांव कारे मरये. तुजी मजत मागुल्लो, तुजो आसरो सोदुल्लो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो केदींच उपकार मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सशी येता. ये अंकारीचे अंकारी मुजे माये, तुजे समोर हांव येता. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या विनवण्याची बेपारवा करिनाका, पूण तुज्या काकुळतीन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन. Daniel chapter 6 verse 17. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडो आनी ताका शिवाच्या दोलीन घालूंक फरमायले. रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारू. रोमन chapter 8 verse 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उचीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Psalm chapter 109 verse 28. ते शिराप घाल्यारी घालू, पूण तूं आशिर्वाद घालतलोय. म्हज्या आंगार पडटल्यांक लजेक घाल, पूण तुजो सेवक संतोष भोगू. Genesis chapter 12 verse 2. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उबजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. Matthew chapter 26 verse 53. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 पवची प्रास चड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतां सुदारचो ना म्हूण तूं चिंताय? Psalm chapter 91 verse 12. पात्राक तुजो पाय आदाळला जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. Psalm chapter 91 verse 10 and 11. कसलेच वायट तुजेर येवची ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणे आज्ञा दिल्या. 2 King chapter 6 verse 15, 16 and 17. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें देवाच्या मनशाचो सेवक उठोवन भायर गेलो. तेन्ना ताणे सैनीक दळान घोड्या आनी रथां सवे शहराक वेडो घाल्लो ते पळयले. ताणे एलिशाक म्हळें, हाय म्हज्या धन्या, आमी कितें करचें? एलिशान जाप दिली, भिये नाका, तांचे सवे आसलेल्या प्रास चड आमचे सवे आसात. उपरांत ताणे प्रार्थना केले. सरेस्परा ताणे पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. आनी सरेस्परान देवाचे सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणे एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उजेच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलोलो देखलो.